माझें नांव रणजीत रामा उजगांवकर, हांव बस्तोरचे गांवचो सरपंच। आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद जी सावंत हेणेन न्यू स्कीम काडल्या एक गोंयचे लोकल पीपल जावन आमचे गोंयचे लोक आसा तांकां लागून तीच मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत म्हणून फूल इंडियेन स्कीम लॉन्च केल्या। तशीच आमचे प्रमोदजी सावंत ऑनरेबल CMान स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून गोंयानूय स्कीम काडल्या। स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून हेजी मिनींग म्हणजे आपूण स्वताचे हेजेर कितें बिजनस करतलो जावं आपले कितें बिजनस आहा ते वयर काडटलो, ह्या स्किमी अंडर कोण आमचे गोंयकार आहा तांकां भरपूर फायदो मेळटलो। विलेज लेवल एक्शन प्लॅन जातले। गोवाचे गोंयचे जे आमचे नागरीक आसा जे आपूण सेल्फ रिलियंट, जे आपूण स्वताचे हेजेर हिमतीचेर कितें तरी धंदो करून बिजनस करून वयर सरोंक सोदता। जेणे करून आतां कितें आसा, आमी भाजी जावं भाजी दूद आनी कितें आमी शेजारचे आमचे जे हे आसा स्टेट आसा तेंचेर रिलाय आसा। सो खंय तरी ह्या स्किमी अंडर आमच्या गोंयच्या शेतकारांक जावं कोण दूद डेरीचे ह्या प्रोडक्ट्स आहा तांकां ह्या स्किमी अंडर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या स्किमी अंडर भरपूर फायदो जातलो। तशेंच नुस्त्याचे आमी गोंयकार नुस्तें शिवाय रावूं शकना, तेजे एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ते बिजनस हें करूं येता गोंयकारांनी। ही स्कीम काडल्या ती खरोखरच आमच्या गोंयकारांक लागून ही फायद्याची आसा। हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत की ही तेंच्यांनी स्कीम लॉन्च केल्या म्हणून। हांव हनुमंत नायक, सरपंच ऑफ आसगांव पंचायत। हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की 1 तारखेर ऑक्टोबराचे CMान आनी पंचायत मिनिस्टरान एक स्कीम लॉन्च केल्ली आनी व्हिडियो कॉन्फरन्स घेतलेली। आनी ती व्हिडियो कॉन्फरन्स घेतना हांगा आमची विलेज आसल्या कारणान, आसगांव विलेज आसल्या कारणान हांगा नेटाचो संपर्क तुट्टा आनी आमकां ती सारके कनेक्ट जावना, म्हणजे आमकां ती स्किमीचे फूल डिटेल आमकां कळोवना। खुबशे लोक आमचे कडेन येवन विचारता की बाबा ही स्कीम आहा ती कसली स्कीम आहा। स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत म्हणजे आमी लोकांक सांगले की कित्याक आमकां सारकें क्लियर न कळ्ळे कारणान आमी लोकांक कसलोय आन्सर दिवंक शकना, म्हणून आमी CMाक परत रिक्वेस्ट करता, आमच्या पंचायत मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता की आमकां कोण तरी तुमचो ऑफिसर धाडचो आनी आमकां क्लियर डिस्कशन करून सांगचें। एक तर BDOच्या तर्फे, एक तर आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायती तर्फे हांगा एक कोण तरी ऑफिसर धाडून क्लियर करचें। तेचे उपरांत आमी ही सगळी स्कीम आमचे जे गांवचे लोक आहा, विलेजर्स आहा तांकां आमी क्लियर सांगूंक शकता। आनी आमी एक रिटर्न लेटरूय डायरेक्टराक करतले, पंचायत मिनिस्टराकूय करतले की आमकां ऑफिसर धाडून ती स्किमीचे डिटेल परत सांगचे, कारण आमकां ती अर्दी कुटी आमकां स्किमीचे हे सगळे हे मेळयले आहा कारण आमचे नेट कनेक्ट जावन आसले। हांव कार्तिक केळकर, डेप्युटी सरपंच आसगांव विलेजीचो। तर 1 तारखेक गव्हर्मेंटान एक स्कीम लॉन्च केल्या आत्मनिर्भर भारताचेर, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून। तर ती स्कीम जेन्ना लॉन्च जाली तेन्ना डिजिटल हितून ती केल्ली, व्हिडियो कॉन्फरन्स थ्रू आमकां म्हायती दिवपाचें अशें सांगलेलें। पूण आमच्या विलेजीन रेंज सारकी मेळना आमकां हांगा आनी कनेक्टिविटी प्रॉब्लेम आसा, तर आमकां तेचेर सारकी नॉलेज मेळोंक ना। तर हे जो प्रोग्राम म्हणजे नांवा वयरसून जे दिसता की हो स्कीम ही खरीच बरी आसा लोकां खातीर, की आतां आमी पळयता कोरोनान प्रॉब्लेम जाल्या, लोकांची कामां सुटल्या, तर हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर ही स्कीम आसा अशें म्हाका नांवा वयरसून आनी ते थोडे कितें आयकलां तेचे वयरसून कळ्ळें। तर आमचे यूथ आनी आमचे जे गांवचे लोक आसात ते हे स्किमीचो फायदो घेवपी आसात हांगा, तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो, पूण ती स्कीम आमकां एक्सप्लेन करपाक आमकां ती आजून क्लियर कळोंक ना। तर हांव रिक्वेस्ट करता की जो त्या दिसा प्रोग्राम तुमचो जालो तो जर गव्हर्मेंटा कडेन रेकॉर्डेड आसा ऑर समज ती आमकां सेंड करूं शकता जाल्यार आमी ते परत एटेंड करूं शकता। ऑर समज सरपंचान सांगलें तशें तेंचो मनीस जर आमकां भिडियोनसून येता जाल्यार आमी लोकांकूय आपोवंक शकता, ना जाल्यार आमकां पयलीं एक्सप्लेन करून आमी लोकांक ते एक्सप्लेन करूं शकता। ऑर आनी जर समज अश्योच पंचायतीन ज्या गांवांनी आसात तांकां कनेक्टिविटी खातीर हो प्रोग्राम एटेंड जावंक मेळोंक ना, जांकां कळोंक ना, ते सगळ्या पंचायतींक मेळोन जर परत तुमी प्रोग्राम खंयसरूय दवरता
खंयच्या हॉलान SCRTच्या बी जाल्यार आमी थंयसर येवन आमी अटेंड करपाक रेडी आसात. आनी त्याच प्रमाण हितून गव्हर्मेंटान जर नोटिफिकेशन काडला रिटर्न कितें स्किमीची डिटेल्स आसा जाल्यार आमकां धाडून दिवचे आनी वांगडा फॉर्म्स बी धाडून दिवचे, आमी ते वाचूनय करूं शकता. म्हणजे हितून हांव गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करता की हो प्रोग्राम तुमी परत दवरचो, हो खरोच बरो आसा आनी हो गोंयांत फुडें व्हरपाचो प्रोग्राम आसा. हो प्रोग्राम सारकोच जावंक जाय आनी ही स्कीम लोकांक सारकी कळपाक जाय, ही म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. आनी आमी हेचे स्किमी खातीर वर्क करपाक रेडी आसा. फक्त आमकां तें नॉलेज सारकें मेळोंक जाय, इतलेंच आमची रिक्वेस्ट आसा, ती एक कन्सिडर करची गव्हर्मेंटान. थँक्यू.